Welcome to Garden of Glory. In 2 Thessalonians chapter 2, Paul warns the church not to be shaken or deceived about the coming of the Lord. He explains God's victory over evil and encourages us to hold firmly to the truth of the gospel, standing strong in the comfort and hope of Christ. थेसलोनिकरांक पावलुचें दुसरें पत्र ओवेसवर 2 वळी 1 ते 17. जेजूचे दोबाजीक येणे आनी ताचें आदले नोश्त्याचें काम. भावां भयणीनो, आमचो सुमी जेजू क्रिस्त येतलो आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्यो. हे विशीं आयकून घेयात. सोमयांचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणेय भाकीत केलें जाल्यार ओ आमीच अशें म्हणलां ओ बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगतीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुस्पोंक दिवं नाकांत म्हूण ओ तुमी आकांतो नाकांत म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. कोणेंच तुमकां कशेच भाशेन फसोवंक दिवं नाकांत. कित्याक आख्या संवसारार लोक देवाचेर विरोध उपरासल्या बोगोर आनी खोटो तो शिराप पडलोलो दिश्टी पडल्या शिवाय तो दीस येवचो ना. देवा विरोधी तो होच. लोक देव म्हणटा ओ भोसता तितल्याचेरूय तो उपरासता. इतलेंच न्हय, गाभाऱ्यांत शिंवासनार बसून आपुणूच देव जाल्ले परी दाखयता. तुमचे मदें आसलो तेन्ना हें सगळें हांव तुमकां सांगतालो म्हूण तुमकां उगडास आसा की ना? नेमलोल्या काळा आदीं तो दिश्टी पडोना जावंक कितें ताका आडावन दवरता तेंय तुमी जाणोत. गुपीत बळान खोटेपण आपलें काम करीत आसा आनी जो कोण तें आतां आडावन दवरता तो ना जायसर तें गुपीत उरतलें. तेन्ना मात खोटो तो उक्ती दिश्टी पडटलो. सुमी जेजू आपल्या तोंडाच्या बापान ताचो जीव काडटलो आनी आपल्या येण्याच्या दोबाज्यान ताचो नाश करतलो. तो खोटो सैतानाचे पदवेन येतलो आनी सगळे तरेच्यो बळवंत कोण्यो फटकिरी ओजापां आनी विस्मितां करून दाखयतलो आनी इबाड जावची आसात तांकां सगळ्या जिन्साच्या खोटेपणान फसयतलो. स्वताचो मोग करून आपली सोडवण जोडूंक तांकां नाका जालें देखून ती इबाड जातली. देखून देवाच्या निर्मोणान फोटीचें बळ तांचेर देंवता आनी अशें ती फोट मानून घेवंक पावतात. हे परी जाणी सोत मानून घेतलें ना पूण खोटेपणाची सेवा करूंक विंचून काडलें, ती सगळीं खास्तीच्या फॉर्मोणाक सांपडतली. थीर रावंक पावलू थेसलोनिकरांक धीर दिता. देवाचे अपूर्बायेच्या भावां भयणीनो, तुमचे विशीं ताका सदांच आमी आर्गां दिवंक फावो. कित्याक आमकां पवित्र करता त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आनी सोत भावार्थान मानून घेवन सोडवण जोडचे खातीर देवान तुमकां सगळ्यांहून पयलीं विंचून काडल्यात. आमी तुमकां परगोट केल्या शुभ वर्तमाना उद्देशी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोमयाचे मोहिमेंत वांटो घेवंक देवान तुमकां आपयल्यात. म्हणटोच भावां भयणीनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं पत्र बरोवन तुमकां शिकयल्यात त्यो चाली रिती घोट सांबाळात.
खुद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले दयाळायेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी थीर भरवासो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवं आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी घोट करूं. Some in Thessalonica were troubled, thinking the day of the Lord had already come. Paul reminds them that God's plan will unfold in His timing and that lawlessness will not prevail forever. Evil will be destroyed by the breath of Christ's mouth and the splendor of His coming. Meanwhile, believers are called to stand firm and hold fast to the teachings of Christ. Paul ends with a prayer of encouragement, reminding us that God has chosen us, called us through the gospel, and given us eternal comfort and good hope by His grace. Let us pray. Father, thank You for the unshakable hope we have in Christ. Guard our hearts from deception and strengthen us to stand firm in Your word. Fill us with courage, comfort, and steadfast faith as we wait for Jesus' return. Let our lives reflect the glory of Christ until the day we see Him face to face. In His holy name we pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.